जायना, मुतलो जाल्यार प्रेशर घालून तेका प्रेस करून हांगासर ब्लॅडर प्रेस करून तेका मुतचो पडटा. म्हटल्यार अशी परिस्थिती आहा. आनी ह्या कंडिशनान कितें मदींच तो म्हणजे भियाल्ल्या भशेन करता सारको, मग तेका झॅम सारकी पडना. आनी ह्या कंडिशनान तेका जर सपोज डिस्चार्ज दिवंक सोदता जाल्यार परिणाम भोगचो पडटलो. रामांक आमी घरा व्हरचे ना, जीएमसीच्या भायर खाट घालून दवरतले, हे म्हाजें उतर. उगडास दवरा जे कोण तेका बेगीन डिस्चार्ज दिवंक सोदता न्हू, कितें हांव हेल्थ मिनिस्टराक सांगता आनी होम मिनिस्टराक सांगता, ही मिस्टेक कर नाका, परिस्थिती वायट जातली सारकी. रामांक घरा व्हरचे ना, जीएमसीच्या गेटीच्या भायर थंय दवरतले आनी तुजेचे ट्रिटमेंट तुमकां आमी करूंक लायतले थंयसर. तुमचे कडेन जर बॅड ना, तेका जेवण दिवपाक जर तुमचे कडेन ताप ना कितें जाल्यार आमी हें करून तुमकां दाखयतले. कित्याक तुमी असो लोकां जेका मारला आनी जेची परिस्थिती आयज घरा वचपाची ना, तेका तुमी तुमचे पॉलिटिकल बेनिफिटा खातीर नाका जाल्यार बुरशें राजकारण करपाक कितें असो तुमी डिस्चार्ज दिवपाक शकना. आता रामा काणकोणकर हो कोण? रामा काणकोणकर हो गोंयचो एक एक्टिविस्ट जो आमची शेतां वाचोवपाक झगडटा, रानां वाचोवपाक झगडटा, पर्यावरण वाचोवपाक झगडटा, दोंगरांचेर जी इलिगल कन्स्ट्रक्शनां येता, मेगा प्रोजेक्ट्स येता ते वाचोवपाक झगडटा, कोळशेचेर झगडटा, डबल ट्रॅकिंगाचेर झगडटा, तुमच्या भुरग्यांचेर रेप जालो जाल्यार तो झगडटा, खंय आक्षिणेच जालो बाणासरी जाल्यार पुलिसां कडेन वचून झगडटा. जेन्ना सरकारी यंत्रणा फेल जाता त्या टायमाचेर हो एक्टिविस्ट झगडटा. जीएमसीच्या डिनांक सांगता ह्या प्रसार माध्यमांसून, रामा काणकोणकर जो मेरेन आमकां वन पीस मेळना, वन पीस जसो गेल्लो तसो येयल्लो मेळना आमकां, तो मेरेन जीएमसीच्या त्या रुमांसून आमी रामा काणकोणकराक भायर काडचे ना.